पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे असो. मंगळूरच्या निर्व्रत गोडी बापानो, यासक भावानो, धर्म भयण्यानो, तशेंच पदमहेशच्या कुटुंबाधरानो, सुबेस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान आपल्या सेवेक विंचलें एक सोबीत सुंदर फूल. तें पुरतें फुलोवन सगळ्यांक आपलो स्वाद दिवच्या आदींच त्या फुलाक याजक बाप महेशाक देवान ह्या संवसारांत आपणाशी आपयलो. बाप महेशाच्या अकालीक मरणांतय आज सगळी पवित्र सभा आनी विशेष करून आमची उडपी दियेसीस कठीण दूख पावता. 30 आनी 6 वर्सांच्या संवसारी जिवितांत 6 वर्सां याजकपणाची जिणी तरणो याजक बाप महेश, तरणो याजक बाप महेश आपल्या याजकी जिणयेंत आपल्या शिकोवणे आनी ध्यानांद्वारी ल्हानांक तशें व्हडांक मोगासो जाल्लो. सबारांक देवाची वळख आनी जानवायेचो उजवाड दिवन सकयल्या बाप महेशाक इतल्या तरण्या प्रायेर निरंतर मौनपण आपणायलां म्हूण चिंतूंक भोव कश्ट मारतात. तरी बापा म्हजी न्हय बगार तुजी खुशी जावं म्हळ्यार सुमयाच्या उतरांचो अर्थ समजून ताचें अनुकरण करूंक हो एक अवकाश आमचे हुजीर आसा. सगळी उडपी दियेसीस याजक धार्मीक लायक बाप महेशाची वडिलां आनी कुटुंबादारां, विद्यार्थी आनी अभिमानी सगळे देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता आनी बाप महेशाच्या आत्म्याक सस्नीक शांती मागता. बाप महेशाच्या अकालीक मरणाची खबर आयकून वातिकानांत हांव पाप साहेबान नुन्सियो मुखांत्र दियेसीजेक तशेंच ताच्या कुटुंबाक बुजोवन पाठयल्या. तांचे संगी आमी मेळोन आज बाप महेशाच्या कुटुंबाक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक बुजयता. तांच्या कश्टा दुखीच्या ह्या संदर्भार आमी तांकां मागण्याचो सांगत बसयता आनी उपकारी मनान देवान दिल्लें देणें परत ह्या बलिदाना मरेपात देवाक आमी समर्पण दिता. काकुळदार बाप महेशाचेर आपली काकुळत दाखोवन ताका आपल्या गोपांत घेवं म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. भगवान सदां संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, महेश तुझ्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचे मनियारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सर्गार महिमेवंत करून त्याच मनियारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रामाणीक मनीस आपलो काळ भरचे आदीं मरत जाल्यार ताका विशेव मेळटलो. म्हाताऱ्या प्रायेक फावो तो मान लांब अवकाचेर अवलंबून ना आनी तो वर्साच्या संख्येन मेजूंक जायना. बगार जाणवाईच मनशाचे पिके केस. निष्कळंक जिवितच म्हातारी प्राय. देवाक तो मानवलो देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मदें जिवन आसता ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची मोत विकार करिना जावंक वा खापटपणान ताच्या आत्म्याक भुलयना जावंक ताका काडून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची भुलवणी बरें तें गैरें करता आनी खर लालेवणी नेणटें काळीज कुसयता. थोड्याच काळान संपूर्णकायेक पावून ताका लांब आवक मेळ्ळें. ताचो आत्मो सरस्पराक मानवलो देखून ताणें ताका खोटेपणा मदलो बेगीनच काडून व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. हो गूट तांणी मनांत धरलो ना. देवाची कृपा आनी काकुळट ताणें विंचून काडलेल्यांक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार.
सोनमो जीवा प्रास श्रेष्ठ मुझे तुझी महिमा अनिता सगळे मुझे जिंगेन हांव तुका वाकणतो तुझे नाव काण हात जोडतो परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातो संतोषाच्या ताळ्यान म्हजे म्हूण तुका वंदितले कित्याक तूं म्हजो सदांच कुणवता तुझ्या पाकाट्यांचे सावळेकार हांव संतोषता म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळ दवरता सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटींगारा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता गाय म्हूण ताचे ते वाट पळेवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, धनीस आपलें कमर बांदतालो आनी तांकां जेवणाक बसोवन
मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो दोनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. देवाचें उतर हें म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. पुनर्जीवन क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, संवसारांतल्या नांवाडदेक पिंतुरा विशीं संसोद करनासलो एक तरणाटो संसोदकार एक दीस पिंतुरा प्रदर्शनांत भाग घेवच्याक एक आर्ट गॅलरीक वेता. थंयसर भितर सरून आपली दिश्ट भोंवडायतना थंयसर प्रदर्शनाक दवरलेलें एक पिंतूर ताका आकर्शीत करता. पयस तावन तें पिंतूर पळयतना ताका विचित्रशें दिसता. त्या पिंतुरांत वेगवेगळे कलर्स या रंग आसात, पूण त्या पिंतुरांत कसलो अर्थ आसा म्हणलें ताका ते घडये समजना. देखून आतुरायेन बरोवन परत तो पिंतुरा लागसार वेता आनी लागीं धांवन तें पिंतूर तो पळयता. आनी परत थंयसर पळयता आसतना तें पिंतूर वेगवेगळ्या रंगाच्या सुतांनी विणून तयार केलां तें तो पारखिता. थोडीं सुतां भोव सोबीत आनी रंगरंगाळ तर हेर थोडीं माजवून गेल्लीं उण्या रंगाचीं कशीं ताका दिसतात. हजारो सुतांच्या त्या जम्यान तयार केल्लें तें पिंतूर परत आनी परत ताका अर्थ नातलें कशें भोगतना पिंतुराची आनी एक कूस पळोवची उर्बा ताचे थंय येता. देखून तो पिंतुराच्या आनी एका कुशीन पावच्याक मेटां काडटा आनी थंयसर ताका आजाप राखून आसलें. तें जावन आसलें पिंतूर जिवांत जेजूचें आनी जिणेक अर्थ दिवचें. पूण हो संसोदकार तरणाटो पिंतुरा मुखार रावून ताजो अर्थ सोदच्या बदलाक पिंतुराच्या फाटल्यान रावून त्या पिंतुराचें अर्थ सोदचें व्यर्थ प्रयत्न करूं नासलो. मोगाच्यानो अकालीक मरणाक वळख जाल्लो आमचो मोगाळ भाव बाब महेशाच्या मरणा रितींत भाग घेवंक ताका आमचो अक्रेचो नामान पाठोवंक ताचे थंय आमकां आसलो तो मोग परगट करूंक आनी ताचे पासत मागोवंक दुखेस्त काळजान आमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आमी येदोळस आयकल्लें तें घडीत आमच्या जिविताक आमी लागू करया. त्या तरणाट्या संसोदकारान 2 कुशीन तावन त्या पिंतुराचेर दिश्ट घाल्ले बरी. जिणी म्हणलें पिंतूर आमी 2 कुशीन तावन पळोवयांत. एक मनशा अनुभोगान वा मनशा दिश्टीन तर आनी एक दैवीक दिश्टीन. मनशा अनुभोगान जिणयेचेर नदर घाली तर जायते फावटी जिणी कश्टांची, बेजारायेची, दुखाची म्हूण बगूंक पुरो. कित्याक ही जिणी मरणा सोवें सोमता. देखूनच साबार फावटी आमकां जिणी अर्थाविणे म्हणलें बगप येता. फाटल्या 3 दिसां तावन आमी ह्याच संवसारी नदरेन जिणयेचेर नदर मारून आसां. पूण आज जिवीत आनी एका कुशीन तावन पळोवंक म्हणजे देवाच्या दृश्टीन जिणयेचेर नदर मारूंक आनी जिणयेचो खरो शेवट समजूंक देव आमकां आपयता. बाब महेशाची जिणी मोटव्या अवधेन संपली म्हूण आमी खंती दुखांत बुडल्या.
कितें घडलें म्हणलें सवाल आमकां दोसून आसा. वेगवेगळ्या रितीच्या बोगणांनी आमी आसा. अवचित उदेल्या ह्या अनवरान आमकां निराशी जायशें केलां. सोमी तूं आसलोय तर म्हजो भाव मरतो ना म्हूण उसारल्या मारता बरी आमी जाल्या वासीत. तरी जणवायच्या ग्रंथांतलें आयचें पयलें वाचप आयच्या ह्या दुखाच्या परिगत्या वेळार आमकां बुजावण दिवचें आसलें. थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, प्रामाणीक मनीस आपलो काळ भरचे आदीं मरत जाल्यार ताका विशेव मेळटलो. मुखारून ते म्हणटा, देवाक तो मानवालो देखून देवान तसो मोग केलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. लोकान हें पळयलें तांकां कांय समजलें ना. पूण देवाची कृपा आनी काकूळट ताणें विंचून काडलेल्याक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. 6 ऑगस्टीन अशें बरयता, देवा आमचे आत्मे तुज्या पासत रचल्याय, तुजे थंय विशेव घेतिल्ले बगार तांकां खरो विशेव ना. हांव जीव आनी जिवंतपण, म्हाका सतमानतो तो मरत जाल्यार जियेतलो. हांव तुमकां विशेव दितलो, बरोवन वंतांच्या मापान जिवीत दितलो म्हूण बसयल्ल्या जेजू थंय विशेव घेवच्याक आमचो भाव बाप महेश संवसारी जिणी संपवून फुडें गेला. ये आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या उतरांनी ह्या जगपणाचें बागफळ केल्ल्या जेजूच्या पवण्याक पाळो दिवन तो आमकां सांडून गेला. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमची संवसारी जिणी इस्रायल परजेच्या अरण्यांतल्या त्या पैनाक सरी करयेत. देवान बसयल्लो तो गांव जोडच्याक इस्रायल परजेन 40 वर्सां अरण्यांत पैन केलें. आनी त्या पैना वेळार कितें घडलें? तीं थकलीं, तांकां पुरासण भोगली, तांणी रुदान केलें, तांचें तें पैन लांब काळाचें म्हूण तांकां भोगलें. इजिप्ताक आमी फाटीं वच येते म्हूण तांकां ताळणी आयली. तांचो मुखेली मैज उरत तीं उपराटलीं आनी शेकी तांकां गुलामपणांतलीं सोडयलेल्या आनी तांचो वर्तो मोग केल्ल्या देवाक तीं दुरसालीं. पूण उपरांतल्या त्या बसयल्ल्या गांवांक पावता आसतना अब्राहमा मरिफात देवान बसयल्लो आपणाचो शेवट तांणी जोडलो म्हूण तीं संतोसलीं. मनशाच्या पातकाक लागून मरणाची शिक्षा आख्या मनशा कुलाचेर बेसतना देवान ताच्या मांडावळेन जेजू क्रिस्ताक संवसारी पाठयलो. जेजून आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण केली आनी मरणांतय बरवसो नासतना जिवन आसल्या आम्हा मनशांक सासनीक जिविताचो नवो बरवसो दिलो. सर्ग आमचो शेवट, सर्ग देवान आमकां बसयल्लो गांव, आमकां सर्गींचें इनाम लाभतलें आनी जेजूच्या जिवंतपणांत आमी वांटेली जावन सासनाक थंयसर जियेतल्या म्हणली खात्री जेजूनच आमकां दिल्ली आसा. आपल्या जिणयेंत होच भावार्थ दवरून जियेलो आमचो भाव बाप महेश ह्या संवसाराक आदेवस मागून आपणाच्या जिविताचो शेवट जोडच्याक फुडें सुमकोन गेला. एक याजक जावन, एक बरो आनी मायपासी गोवळी जावन ताणें आपल्या जिवितांत जिवान जेजूक साक्ष दिल्ली. फाटल्या 6 वर्सांनी हर एका दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवन भावार्थी लोकांक सक्रामेंत वांटून ती सेवा करून हर एकल्याचो शर्तावेण मोग करून त्याच जिवान क्रिस्ताक परगटूंक तो वर्त्या उमेदीन वावुरलो. आपल्या मरणांतय आपणे साक्ष दिल्ल्या त्या जिवान क्रिस्ताक भेटच्याक ताचें पैन ताणें मुखारून व्हेलां आनी ह्या संवसाराक तो अंतरला. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें तशें जागृत साकरा बरी तो जाला आनी दनयाक भेटोवंक तो फुडें गेला. मरण एक नव्या जिविताची सुरवात म्हूण
आमी भावार्थान पाती येता. इट्स अ न्यू बिगिनींग. सुरवात जाल्ले हर एक अखेर जावंक जाय, नांतर थंय नवी सुरवात साध्य ना. तेच परी देवा सोवें आमी ससनाक जियोवच्याक ह्या संवसारी आमी आरंभ केल्लें पैन अखेर जावंक जाय. मरणा मारिफात आमी नास जावची नाव, बगार जिवितात हांव ससनाच्या जिविताक उतरोवन वेतेले हांव. देखून सा पावल कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, आमी सक्कड मरची नाव, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातेले हांव. परत रोमाकारांक बरोवन तो म्हणटा, आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसा, आमी जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज सावन बाब महेश आमकां कुडी रुपार पळोवंक मेळचो ना तरी आमच्या काळजा मतीन ताजो उडास सदांच अमर उरतलो. ताचें फळावरीत मिसांव, ताजो निस्वार्थी वावर मुखारून वरचे मरिफात ताका आमचे मदें आमी सदांच जीव दवरूंक शकतले हांव. ह्या दुखाच्या संदर्भार कसली बुजावणेची उतरां आमी उलोवयेत. तुमी खळवळचे न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा म्हणली ती जेजूचींच उतरां आज आमकां बुजावण दिवचें तसली जावं. बाप महेशाच्या मरणांतय दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या आवय बापायक, भावंडांक, कुटुंबादारांक आनी आमकां सर्वांक देव बुजावण्याचो दातार जावं. मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बसवणी आमकां धैर्य दिता म्हणली मरणाच्या महासुतींतली ती उतरां आमकां ससनीक जिविताचेर बरवसूंक आदाराची जावं. बाप महेश ताचे जिणये धांवला आनी आतां ताचें इनाम आनी ससनाचो मुकुट घेवंक तो आयतो जाला. ह्या संवसारी देवाच्या मोगाक ताणें साक्ष दिल्या आनी आपल्या जबाबदारेंत विश्वासपण ताणें सांबाळ्ळां. आज तो सर्गीरायाच्या जेवणा सालांत भितर सरोंक तयार जातना आंज बडवे उक्त्या हातांनी ताका स्वागत करूं. ताका संवसारी जिविताचे आनी याजकी बेसाचे मोलादीक भाग फावो केल्लो सर्गींचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणान ताका वांटेली करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या संवसारांत सैमीक अस्कतकायेर ताणें आदारली पदकां तो भोगसूं दी आनी ससनाक ताका जियोवचे भाग फावो करूं दी. ससनाचो विशेव दी ताका येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंकय समाधानान तो विशेव घेवन दी. आमेन. हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत म्हणटा सोमी. तर त्याच जिविताच्या दातारा जेजू लागीं मरण पावल्ल्या आमच्या ह्या भावा याजका पासत आनी सरिल्ल्या सर्वां पासत आमची मागणी आतां भेटोवया. बापा, पोय सभेचे मुखेलपण घेवन आसच्या पापसाहेब, बिस्प आनी सर धार्मीक मुखेल्यांनी आपले परजेक शिकोवन दिवन ससनीक जिविताचो बरवसो दिवंक वावुरच्या तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. जिवान देवाचें वर्तें देणें, हें देणें स्विकार कर. आपली एजकपणाची 6 वर्सां संपूर्ण तरान देवाच्या सेवेक समर्पण दिवन कल्याणपूर आनी शिरवा पिरगजेंत आनी डॉन बॉस्को इस्कॉलांत फाटल्या ह्या 4 वर्सांनी निस्वार्थ सेवा दिवन आज देवा दिवन जावन आमार जाल्ल्या आमच्या मोगाळ येजाक भाव मानादीक बाप महेश डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मागता हांव. स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या गोपांत ताका मोगान आरावन ताच्याच पुना जिवंतपणांत तांकां भागीदार करून दी म्हूण मागता हांव. देवा दिन जाल्ल्या येजाक भाव मानादीक बाप महेशाच्या दुखेस्त आवय बापूय, भाव आनी वण्यो आनी कुटुंबाच्या सोर संद्यां खातीर प्रत्येक सावन मागता हांव. बाप महेशाच्या मरणा वरवीं घरांत आनी तांच्या काळजांनी खाली जाल्लो जागो तोच जेजू क्रिस्त बरोवन दिवन दी आनी हें दूख सोसूंक देव तांकां आदार दिवन दी म्हूण मागता हांव.
ह्या मरणा वरवीं दुखेसल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप उडपी दियेसाचे सोर येजाक बाप प्रत्येक जावन शिरवा पिरगजेचे विगार बाप आनी सहाय्यक विगार बाप आनी सगळ्या पिरगज कुटुंबा खातीर मागता हांव. बाप महेशान निस्वार्थान सेवा केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करून देवाक विश्वासी रावून एकवटी जावन सोम्याच्या शेतांत वावरूंक आमकां बळ दिवन दी म्हूण मागता हांव. बाप महेशाच्या मार्गदर्शनाखाल भोव बऱ्या रितीन चलोवन आशिल्लें डॉन बॉस्को इस्कॉलाच्या शिक्षक आनी शिक्षकेतर वृंद आनी शिकप जटच्या सोर विद्यार्थी खातीर आमी मागता हांव. बाप महेशान आशिल्ले बरीस तांची जबाबदारी तांणी वर्त्या उमेदीन मुखार सून व्हरूंक तांकां कुमक कर म्हूण मागता हांव. मरण कोणाकच सुखना म्हणल्यार उतरां प्रकार आमच्या मरणाक सदांच आमी तयार रावूंक आनी आमा जिविताच्या बरोवशान आमचें मुखलें जिवीत पेल्याच्या सेवेंत करसूंक गज आसचें बरें मोन आमचें थंय रस म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या दयाळ बापा, आमचो भाव महेश अवचित्य मरणान आमचे मदलो सरोन गेलो. आमी सर्व दुखेस्त जाल्या, तरी तूं करताय तें सगळें आमच्या बोऱ्याक म्हणलें सत मानून तुज्या अपरमीत बरेपण दाखय म्हूण आमी मागता. ताका तुज्या सुखाच्या गोपांत घे. सस्नीक विशीव ताका तूं लाभय. भक्तांच्या परिवारांत मुखामुखी तुका भेटचें भाग ताका पावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदरा देवा, महेश तुज्या याजकान जेजूचे गुट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळशें केलें. हें बलिदान तुका भेटून ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवान मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताच्या संपूर्णान दादोशी जावंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिपात. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. आमचे
देवाची काळसा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो मरणांतलो जिवन सल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवीत असो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची बासोनी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हें देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटोया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा याजक महेशाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवापणाचो दुर्वसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भणीची तूं काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मरण पाविल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोसझळीत मुखां मोळ फळां फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुताय सोर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक दयेन आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थने भक्तीपणी आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कशें सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची सिडी संवसाराचें पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी जायके सुभागी.
प्रार्थुया. बोधयाळ बापा, महेश तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सस्नीक जिविताचें जेवण सबार पोटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासताव आनी तेंच सस्नीक जिवीत महिमेन ताका भोगूंक दी म्हूण व्हडा भरवशान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडत्यांच्या साली प्रमाणे पाळतना दनिया देवाक विस्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावा याजक महेशाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं. तसो आत्मो भगवंताच्या जोम्यांत मेळोवं आनी अशे मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भगवंताचो सांगत ताका पावसां. दया करून बसा. DSGच्या तर्फेन श्रद्धांजली भेटयता भोव मानादीक बाब स्टॅनी टावरो, विगार वार कुंदापूर वाराडो, आदलो फिरगज विगार आमच्या मुखार. आमचे DSGचे गवळी बाप अधिक मानादीक जेराल्ड आयझॅक लोबो बापानो आनी तशेंच मंगळूर DSGचे निवृत्त याजक निवृत्त गवळी एलोशियस सोज बापानो, विगार जेराल बापानो, शिरवा फिरगजेचो विगार फादर डॅनिस, सहायक विगार फादर अश्विन, दोन्ही DSGच्या याजक भावानो, धर्म भयणीनो आनी फादर महेश हाजो बापूय फ्रेडरिक डिसोजा आनी आवय मेटिल्डा आनी भाव मनोज आनी रिमा, मोविन आनी मिशेल आनी कोटमाच्यानो, शिरवा फिरगज घरानो, डॉन बॉस्को इस्कॉलाच्या शिक्षकानो, भुरग्यानो आनी फादर महेशाच्या असंख्यात अभिमानीनो. ऑक्टोबराची 11 तारीख शुक्राराची रात एक कराळ रात जावंक पावली. फादर महेश शिरवा फिरगजेचो सहायक विगार आनी तशेंच डॉन बॉस्को CBSE इस्कॉलाचो प्रांशिपाल तो आमचे तावन पयसर गेलो. आमच्या संगता आनी तो आसचो ना. दोन उतरां ताजे विशयी सांगचें जाल्यार फादर महेश डिसोजा मूड बेळ्ळे फिरगजेंत 1983 इसवे मार्च 30 तारीखेर श्री फ्रेडरिक डिसोजा आनी मेटिल्डा डिसोजाचो हांचो दुसरो पूत जावन जल्मलो. ताजे सेमिनरीचे शिकाप जातच 2013 इसवेंत एप्रिलाच्या 15 तारीखेर नवीच स्थापन जाल्ल्या उडपी DSGचो तो पयलो याजक बळये फिरगजेंत दिक्षा स्वीकार ताणें केल्ली. 2013 इसवेंत मिलार कॅथेड्रलांत सहायक विगार जावन आनी उपरांत 1 वर्स माउंट रोजरी संतकट्टे इगर्जेंत सहायक विगार जावन ताणें आपली सेवा दिल्ली. ताज्या सांगाता मिलाग्रिस इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत 2 वर्सां हेडमास्टर जावन आपली भोव अपुरबायेची निस्वार्थी सेवा ताणें दिल्ली जावन आसा.
2016 वर्सांत तांकां शिरवां सवदमयेचे फिरगजेचे सहायक याजक आनी डॉन बॉस्को CBSE इस्कॉलाचे प्रांशुपाल जावन नेमक केलो. डॉन बॉस्को CBSE इस्कॉल एक उंचल्या पावंडाचें एक इस्कॉल करी जाय आनी त्या इस्कॉला खातीर आशिल्लें रीण तें फावीत करी जाय म्हणलें तें एक दृढ मौन ताजे थंय आशिल्लें. 2 वर्सां बर फादर महेश आनी हांव ह्या फिरगजेंत आशिल्ल्या आनी हें व्हडलें येवजन आमी हातीन धरिल्लें आनी ह्या व्हडल्या येवजनांत ताणें जायतो वावर केलो. निस्वार्थी वावर ताणें केलो. कसलेंच अपेक्षा करनासतना दीस रात म्हणनासतना पळयनासतना तो गळुल्लो. 1-2 दाखले हांवें दिवचे जाल्यार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टेट गव्हर्मेंटांत मेळचे खातीर सुमार 16 फावटी बेंगलोर गेल्लो जावन आसा आनी ताजे उपरांत CBSE एफिलिएशन मेळचे खातीर सुमार 8 फावटी तो दिल्ली गेल्लो जावन आसा आनी दिल्ली थंयसर कोणाची वळख ताका मेळ्ळी, कोण मेळ्ळें तें खंयचेंय आमी जाणा. पूण आमी चिंतिल्ल्या वेळार CBSE एफिलिएशनाचें परमिशन काण घेवन तो आयिल्लो. 1 वर्सा भितर तें परमिशन ताणें घेतिल्लें. इस्कॉलाचीं भुरगीं आनी भुरगींचे आवय बापूय तो चड मोगाचो जावन आसलो. ताजें मोवाळपण ताजें सदेंपण लोकांक मेसवाल्लें आनी लोक ताका वर्त्या अभिमानान ते पळयताले. फादर महेश म्हळ्यार भारी एक मोगाचें एक उतार तें जावन आसलें. तो एक बरो मेस्त्री, एक समर्थवंत आडलतेदार, प्रेरण दिवचो मुखेली, शिस्तेचो शिपाई, विशाल मनाचो, मोवाळ काळजाचो आनी बरो संघटनार, सकडां वरणी व्हरतो एक बरो गवळी तो जावन आसलो. ताचें अवचित आनी अकालीक मरण ताचे वरवीं ताच्या आवय बापायक, भावांक, कुटुंबदारांक, शिरवां फिरगजगारांक हांवें सांगचें जाल्यार सगळ्या उडपी DSCच्या लोकांक, तशेंच मंगळूर DSCच्या लोकांक, ताज्या शिक्षकांक आनी भुरग्यांक आनी ताज्या अभिमानींक एक व्हड आघात जालो म्हणून सांगूंक हांव दूख भोगतां. आनी ती दुखाच्या सागरांत बुडल्यांत. फाटल्या 2-3 दीस जावन सकडांचें उलोवणें जावन आसलें फादर महेश विशेंत. उडपी DSCच्या गवळी बापांच्या नांवी, विगार जरालांच्या नांवी, हांगासर हजर आसल्या याजक आनी धर्म भयणींच्या नांवी, शिरवांचो विगार फादर डेनिस डेसा, सहायक विगार फादर अश्विन आनी सर्व शिरवांगारांच्या नांवी हांव ताका मोगाचो श्रद्धांजली पाठयतां. सवदमाई आमच्या फिरगजीची पात्रोन फादर महेशाक तिजे वयर ताका जायती पातयणी आनी भक्त आसली. हांवें पळयलां इस्कॉलाचें काम करतना जायते कश्टांचे परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार इगर्जेंत येवन आमी तेर्स म्हणटाले. हांव सवदमाई आदार दितली म्हणलो. असलो एक वर्तो विश्वास ताका सवदमाई थंय आसलो. ती सवदमाई ताका सर्गी स्विकार करून दित म्हणून आमचें मागणें. दुखाच्या सागरांत बुडोवन गेल्लीं ताची आवय बापूय, भाव आनी कुटुंबाच्यांक हांव बुजवण पाठयतां.
लाजाराच्या घरा वचून मरयेक आनी मार्ताक समाधान केल्लो जेजू हांकांय बुजवण आनी समाधान दिवन दित म्हणून मागता. फादर महेश आमच्या संगता आनी मुखार आसचो ना, पूण आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत आनी आमच्या मागण्यांत तो खंडीत जावन अमर उरतलो. आदेवस तुका मुगाळ बाबा, आदेवस तुका फादर महेश. आमच्या दिएसीजीच्या गवळी बापांच्या नांवी, याजक आनी देवप्रजेच्या नांवी वो फुलांचो बुको तुरो हांव तांकां भेटयतां. रीत अर्पिता याजकांच्या सनेट सभेचो कार्यदर्शी भोवमानाधिक प्रकाश अनिल कास्तेलिनो. शिरवा फिरगजगारां तर्फेन श्रद्धांजली भेटयता श्री विल्सन रोड्रिगस फिरगज आर्थीक समितीचो संदो. मोगाळ गवळी बापानो, सोमेश विगार बापानो, फिरगजगारानो आनी मोगाळ भाव आनी भयणीनो, हांव तुमच्या मुखार उबो आसां. आमचो येजक भाव फादर महेशाक फिरगेचे तर्फेन श्रद्धांजली भेटोवंक. जिवी जावन आसा एक सवाल, कोणाकच जबाब दिवंक जायना. मरण जावन आसा एक जबाब, कोणाकच सवाल विचारूंक जायना. संवसारांत आयिल्ली हर एक जिवी अंत देखता, थोडी आपल्याच वेळार आनी थोडी वेळाच्या पयलें. मनशाचें जिवीत मात मरणांत सरना, बगार तें बदलता. हर एक मरण नश्ट हाडटा आनी हो नश्ट आमकां दुखान लोडटा. आमचो मोगाळ याजक भाव बाप महेश आज जिवांत आमचे संगी ना. तो एक नव्या संवसाराक गेला. वेळा पयलें तो आमकां सांडून गेला. बाप महेश मरणाक वळख जाली रीत आमकां हर एकल्यांक दूख हाडटा, आमचे कळीस करता, मन रडटा. अशें गेले त्या शुक्रारा आमच्या फिरगेजींत एक फूल आपलें पजड प्रसादचे फुडेंच बावून गेलें. बाप महेश आमच्या फिरगेजेक सहायक विगार जावन आयिल्लो सुमार 3 वर्सां जावन आदीं. सहायक विगार मात्र न्ही, डॉन बॉस्को आंग्ला माध्यम हायस्कुलाचो प्रिंसिपल जावन आनी एनसी इस्काल मुखार आपल्या अविरत परिश्रमेंत CBSE हायस्कूल जावन परिवर्तन करून आपल्या ल्हान प्रायेर शिरवांत क्रिस्तांव आक्रिस्तांव मदें लोकां मोगाळ जाल्लो. सुमार विद्यार्थींक आर्थीक सहाय केल्लो. शिक्षण क्षेत्रांत नांव वेल्लो. शिक्षण क्षेत्रांत क्रांती उठयलो. एक अपरूपाचो शिक्षण तज्ञ तो जावन आसलो. बाप महेशाच्या मरणांतय आमकां दूख भोगलां. आमी फिरगजगारां आमचे दैर साणिनो ताका सश्टाचो विशो लाभाचे तर ताच्या इच्छे प्रमाणे आमी आमची विद्या संस्था खंडीत जावन बळिश्ट करतले. शिरवा फिरगेजींत ताणें सहायक विगार जावन मिसाव कामान दिल्ली सेवा अपरिमीत. सर फिरगजगारांक मोगाचो सहायक विगार तो जावन आसलो. घरा घरा पिडेस्तांक कुंभार व्हरून तांच्या मोगांत तो वांटेली जातालो. सुमार 72 वर्सां प्रायाचो तालेंतवंत युवा जाण जावन युवा जाणांक मार्गदर्शन दिवन युवा जाणां सांगी बसून शिरवा ICMSचो सहायक डिरेक्टर जावन ताणें आपूल सेवा दिल्या. तशेंच फिरगेच्या कोयर मंडळाच्या सान्यांक तरबेती दिवन मात न्ही फिरगेच्या आनी विद्या संस्थेच्या कार्यक्रमांनी संगीताचें वारें वळोवन एक युवा संगीतकार तो जावन आसलो. फिरगेच्या आनी आमच्या विद्या संस्थेन आसा केल्ल्या साबार कार्यक्रमाचो संयोजक तो जावन आसलो.
पेस्तपालपाच्या संदर्भात ताणें मुखेलपण घेतिल्लें. बाप महेश आज आमचे मदें ना, फात्योंक आमकां कश मारतात, पूण ही देवाची खुशी, देवाचे खुशेक काल्तिमान गरजेस. बाप महेश ताच्या अंतीम पयणात आमकां सांगून गेला उतरां 3 तिमोथीन बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतली, म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजें दाव हांव दवरलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. ह्या जगभाव फादर महेशाच्या कुटुंबांक, हिता चिंतकांक आनी ताच्या अभिमानीक बुजोवन दितलीं उतरां म्हजे लागीं नात. पूण आसात सौम्याच्या बुजोवण्याची उतरां, हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव, जो कोण म्हाका सतपंता तो मरण जाल्यार जियेतलो. सौम्याचो याजक युवजणाचो पोजडीक नेकेत, भुरग्यांचो सांबाळदार आनी कुटुंबाचो सोब आमचो याजक भाव फादर महेश आनी आमचे मदें ना. बाब महेश हो तुका शिरवा फिरगसकारांचे तर्फेन श्रद्धांजली. अंतीम नमन, अंतीम नमन, अंतीम नमन. आता रीत अर्पितात शिरवा फिरगजीचो विगार भोव मानाधिक डेनिस देसा आणि सहायक बाब अश्विन आरान्ना. तसेच शिरवा फिरगज गोळीक मंडळाचो उपाध्यक्ष श्री विल्सन डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती लीना मचादो, 18 आयोगाचो संयोजक श्री मेल्विन आरान्ना. शिरवा आयसीएम घटकाचो अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी तांणी मुखार येवन रीत अर्पी जाय म्हणून विनंती. डॉन बॉस्को इंग्लिश मिडियम इस्कॉला तर्फेन श्रद्धांजली भेटयता श्रीमती आयरीन कार्डोजा, व्हायस प्रिन्सिपल. A million feelings, 1,000 thoughts, 100 memories, one person. A person of grace and charm as hallmark, the humble nature, the concern, the care he shared, guiding and enlightening our way, which we will lack from today as a guiding source. We sense that in losing him, we have lost not only a person, but also his unique way of manifesting humanity. The voice that spoke of God, praising him through melodious tune, in glorifying his name, is quiet now. Dear Father Mahesh, we have lost the smile and confidence that we used to gain from you. We laid your immense commitment to gain the place where Don Bosco stands today. You gave us all the strength we needed to row smoothly in all storm and wave. The seed of CBSE was sown, nurtured and lovingly cared by you. But it is sad that you are no more with us to yield the fruit of your labor. Your absence can never be filled, but your presence in our hearts will always remain. He was most eloquent and inspiring, bearing in silence the challenges of life. You were the courageous captain who steered the wheels of Don Bosco. Oh dear Father, the captain of Don Bosco ship. Our ship has withered every wreck. The prize we sought is won. Don Bosco was safe and sound, but today we feel the void of your leadership. Now our captain does not answer. His lips are pale and still. Our father does not feel our voice. He has no pulse and will. Oh Father, our captain, rise up, hear the bells. Rise up, for you the Don Bosco flag is flung. For you the bugle trills. For you the bouquets and wreaths. For you we call, your loving Don Bosco family, with our eager faces turning. Today, with mournful tread, we walk ahead with the steps you led.
Eternal rest grant to him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul rest in peace through the mercy of God. Goodbye, dear Father. Father Mahesh, goodbye. बापू महेश डॉन बॉस्को CBSE स्कॉलर्सो प्रथम प्रिंसिपल जाल्ल्यान इस्कॉलाचें फ्लॅग अनफोल्ड करून तुम्ही ताच्या पेटवे दवरिचो म्हण आमची कलती विनंती. तशेंच रीत भेटयता हायस्कूल तर्फेन श्रीमती ग्रेटा नोरोन्ना, हायर प्रायमरी तर्फेन श्रीमती फिलोमिना बार्बोजा, प्रायमरी तर्फेन श्रीमती आयरीन रोड्रिगस आणि KG तर्फेन श्रीमती शयोना डी अल्मेडा. हांगासर हजारासच्या गवळीक बापानो, याज्याक भावानो, धर्मीक भयणीनो आनी मायेशाच्या अंतीम पयणाक हजर आशिल्ल्या समेस्तां, आमकां क्रिस्तवांक आमच्या जिवितांत 2 फावटी कड्डाय जावन उखल धरून देव तेंपलाक हाडटात आनी दोनी फावटी आमकां कळीत आसना. एक फावटी आमकां पवित्र स्नान दिवचें बसत आनी दुसऱ्या फावटी आमी अंतरिल्ल्या वेळार. आज आमी आमचो कुटुंबाचो पाद्र्याब मायेशाक अशेंच उखल धरून ह्या साऊद मायेक समर्पिल्ल्या फिरगजीक आपोवन हाडलें. ताचे अंतीम विधी चलोवचे खातीर दुसऱ्या फावटी ताका आपोवन हाडलें. ताका ह्याच फिरगजीक पयल्या फावटी उखल हाडिल्लें 1983 इस्वेचे मेच्या 7 तारखेर पवित्र स्नान दिवचें फसवत. फादर महेश विशयांत हांव उलयन जाल्यार वरांगांतल्यान उलयत म्हणून म्हाका भोगता, पूण वेळाचो अभाव आशिल्ल्यान आनी कुटुंबाचो लागशिल्लो सांदो जाल्ल्यान ताचे विशयांत थोडे संगती हांव सांगूंक आशेतां. फादर महेशान आपलें बाळपण वा भुरग्यापण सडावत जावन शिरवांत सारिल्लें जावन आसा. हर एका रजेंत तो शिरवांच्या गुंजांत तवळ आशिल्ल्या ताच्या आज्याळा येतालो आनी ताच्या भुरगेपणांत ताचे थंय देवपणाचें देणें उठून दिसतलें. ताचो आजो देवादीन मानादीक बाप VGF रेगो तांचे तावन तो मस्त प्रेरीत जाल्लो आनी तांच्या प्रेरणा वरवीं तो सेमिनारीक भरती जाल्लो म्हळ्यार सूख जावचें ना. बळये फिरगजींत तो वेदी सेवक जाल्लो, ICYMचो क्रियाळ सांदो तो जावन आशिल्लो आनी म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे सडावत तो इगर्जे वाठारांत आसतलो. खंय विगाराच्या घरा आसचें, इगर्जे वाठारांत आसचें ताका भोवूच वडणी आसली. हांवें महेशाचें भुरगेपण बारीस लागशिल्ल्यान पळयलां. तो एक मोगाळी आनी खुशाली चेरको भुरगो जावन आशिल्लो. आमच्या माठ्ठी बायन आनी फेड्डी भावजीन बारीस वर्त्या मोगान आनी मौल्या भरीत बऱ्या मौल्यांनी ताका वाडयल्लें. आजुनी ती हर एक दीस ताचे खातीर मागून आसात आनी हप्त्याच्या एक दिसा ताचे खातीर ताच्या मिसांवान ताका जैत मेळोवन दी, ताच्या हर एक कामान ताका जैत मेळोवन दी म्हण हप्त्याच्या एक दिसा ती उपास करन आसात. पूण देवाची मांडावळ विंगडत जावन आसली. भोवशा सरकार देवाक ताची गरज आसली कोणा. एक सांगणें आसा, देव आमची पातकां पळयना खंय, आमचें बरेंपण पळयता खंय. खंडीत जावन तो आज सरकार आसतलो. आमी पयल्या वाचपांत आज आयकलें प्रामाणिकाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कालसरच्या पयलें तांकां मरण मेळ्ळें आयल्यारय तांकां विशव मेळटलो. खंडीत जावन तो सरकारांत आसतलो, कित्याक म्हळ्यार आमचो फादर महेश एक प्रामाणीक याजक जावन आसलो.
फादर महेशाच्या भुरगेपणार हांवें ताचे तालंत 3 विशयांत बारीस लक्षिल्ल्यान पळयलां. पयलें तालंत ताची क्रिएटिविटी. हर एक विशयांत एक तराचें नवें साव हाडूंक तो प्रयत्न करतलो. दुसरें ताचें मुखेलपणाचें तालंत या लिडरशीप स्कील. आनी तिसरें वाजंत्रां खेळच्या वयर आनी संगीता वयर ताका आशिल्ली ती अभिरुचू. ह्या तिनी तालंता वरवीं तो परजळ्ळो, तो मस्त परजळ्ळो, पूण तो परजळ बारीस मोठ्या अवधेंत पालवून गेलो. 2016 इस्वेंत कल्याणपर्यंत गळसिल्लो भरपूर अनुभव घेवन तो हांगा शिरवा साऊद मायेच्या देव तेंपलाक आयलो आनी तो अनुभव ताणें शिरवांच्या बरेपणा खातीर उपाय केलो. आज आमी पळयता हें CBSE इस्काल बारीस मोठ्या अवधेन ताणें हांगा उबें केलां. तसो दिवस ताणें हाका समर्पिला म्हण येत, या ताचें रगत गामंत ताणें वरयलां म्हण सांगयत. खंडीत जावन हाका फिरगजगारांचो फिरगज गवळीक मंडळीचो सहकार आशिल्लो, पूण हर एका कामांत एक मुखेली गरज आसा, तें मुखेलपण ताणें घेतिल्लें. एक सांगणी आसा, टू हँडल युअर सेल्फ यूज युअर हेड, टू हँडल अदर्स यूज युअर हार्ट. तुका सांबाळूंक तुजी तकली यूज कर, पूण दुसऱ्यांक सांबाळूंक तुजें काळीज यूज कर. आनी ह्या उतरा प्रमाणेच आमचो फादर महेश जियेलो. आपल्या काळजा वरवीं ताणें सेवा दिल्ल्या शिरवा फिरगजकारांक, कल्याणपूरच्या दोनी फिरगजकारांक, तशेंच ताणें वावर केल्ल्या दोनी इस्कालाच्या शिबंदींक, पोशकांक, विद्यार्थींक ताणें सांबाळलें आनी तो लोकमोगाळ जालो. तुमी पळयता ताच्या तोंडार एका रितीचे केदाळे अमृक हांसतो आसतलो आनी ताका राग येवचो बारीस उणें. आनी तो खंयच्याय विशयांत कोणा लागीं विनंती केल्यार कोणी ताका ना म्हणून जाप दिनातली. हांवें सांगचें जाल्यार तो एका रितीन युवा जाणांचो पाद्र्याप जावन आसलो म्हणून सांगयत. कशें डॉन बॉस्को बापान इटलीच्या त्या ट्युरीन गांवांत वाट चुकिल्ल्या त्या तरणाट्यांक संघटीत केलें गी, तांकां मार्गदर्शन दिलें गी, तशें तो तरणाट्यांक सदांच प्रेरीत करतलो आनी समावाटेन चलोवंक तांकां मार्गदर्शन दिवनूच आसलो. इंग्लिशांत आनी एक सांगणी आसा, आफ्टर क्लायमींग ए ग्रेट हिल वन ओनली फायंड्स दॅट देर आर मोर हिल्स टू क्लायम. फादर महेशाची आशा आसली हांगा शिरवांत CBSE PUC संस्थो स्थापन करची, पूण ते PUC संस्थो स्थापन करचो गुडो सोडचें भाग ताका फावो जालें ना. मोगाच्या मठ्ठीबाई पेटीभाऊची, मानू रिमा, मोविन मिशेल आज खंयचीय उतरां तुमकां ह्या आमकां सर कुटुंबाच्यांक बुजावण दिवंक शकचे नात. आमचो महेश आनी पाटी येवचो ना. आमचें मोर्न ताणें बेंजार करीचें आशिल्लें, पूण आज ताच्या मोर्नाच्या पेटेक कान दिवची परिस्थिती उपजून आयली. मुगाच्या माठ्ठीबाई एक रुपणें तुका खंडीत जावन आज बुजावण दिवंक शकतलें. तें करेजमांत आमी करची ती कुर्सवाट आनी नियाळचें तें 13वें तेसांव जेजूचे निर्जीव कूड काडून मरयेच्या हुस्क्यार दिली. आज तूं पळय ते मरयेच्या तोंडाक तिची सोंसणीकाय तूं पळय, तिचे तावन तूं बुजावण मागून घे. खंडीत तुका ती बुजावण दितली. कित्याक म्हळ्यार महेशान सेवा दिल्ले तिनी फिरगज मरये मायेक समर्पिल्ले जावन आसले. मोगाच्या शिरवांगारानो, कशें तुमी तुमच्या मागण्यांत शिरवांचो रुवारी गोसाल पाद्रा बसो उडास काडटात गी, तशेंच आमच्या फादर महेशाचोय उडास तुमच्या मागण्यांत सदांच जिवाळ दवरा म्हणून आशेन म्हज्या दिवसाची 2 उतरां अखेर करता. आतां मिलार कॅथेड्रलाचो रेक्टर रीद अर्पितलो. तशेंच कॅथोलीक सभा उडपी प्रदेश हाचो अध्यक्षी रीद अर्पितलो.
मिलाग्रिस्तावनो याजक बापू उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष आयल्यात ते रीद अर्पितले. Don Bosco CBSE school was a very active participant in the association of ICSE and CBSE school, Bangalore and Udupi. Totally there are 67 schools in Udupi district and in Mangalore district, and Father Mahesh was attending all the meetings and very active and very inspiring. So on behalf of ICE, Association of ICSE CBSE schools, I am offering this wreath. मिलाग्रिस इंग्लिश मिडियम इस्कॉलाचे प्रिन्सिपल आणि स्टाफ रीद अर्पितले. तशेंच उपकार बावडची 2 उतरां आमचो फिर्गस विगार भोवमानाधिक डेनिस बापा हांचे तांव. मुगाचनो उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां. मानाधिक बाब महेशाच्या अंतीम पयणाचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या आमच्या गुवळी बापांचो अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो हांचो काळजांत हांव उपकार बावडटां. शुक्रारातावन आज पर्यंत आमच्या सांगाता रावून आमकां बुजवण आनी धैर्य दिवन मार्गदर्शन दिल्ल्या गवळी बापांक हांव बाप अश्विन आनी शिर्वा फिर्गस कुटुंबाच्या तर्फेन बाप महेशाच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन बाप महेशाक सासणीक सूख मागोवंक आमकां बुजायिल्ल्या मंगळूरचो निवृत्त बिस्प अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पावलसोज हांकां हांव दिनवास पाठयतां. केवल एकच विनंती काल राती हांवें केल्ली, बाप महेशाच्या कुटुंबाची आशा उसारन ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांवें आपयिल्लें तांकां तक्षण ते ओपले आनी ह्या मिसाक आजार जाल्यार तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी भलायकी मागता. हांव उपकार बावडटां आमच्या दिएसीचे विगार जेराल मॉन्सिंजर बॅप्टिस्ट मेनेझस आन्सो. बाप महेशाच्या अकालीक मरणा वरवीं अगात जाल्ल्या आमकां एका रितीचें रितें पळोवन बगच्या आमकां आमच्या संगता रावन धैर्य दिवन मार्गदर्शन दिलां तांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटां. मंगळूर दिएसीचो चान्सलर आमच्या दिएसीचो चान्सलर भोवमानाधिक बाप स्टॅनी लोबो तशेंच बाप हेनरी सिक्वेरा, सर्व विगार वारांचो, उडपी आनी मंगळूर दिएसीच्या सर्व याजक भावांचो, धार्मीक भावा भयणींचो उपकार आठयतां. विशेश तरान शिर्वा वाड्याच्या म्हज्या सर्व याजक भावांचो उपकार आठयतां. आमकां भेट दिवन सर्व पंत आव्हानां फूड करूंक धैर्य दिवन आयच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक मांडवळ करूंक उमो केल्ल्या तुमकां हांव ऋणी जावन आसां. मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रसंग दिल्ल्या मानाधिक बाप रॉयसन फर्नांडीसाचो हांव आभार मानतां. दिएसीच्या तर्फेन श्रद्धांजली भेटयिल्ल्या भोवमानाधिक बाप स्टॅनी तावरो, फिर्गजे तर्फेन श्रद्धांजली भेटयिल्ल्या श्री विल्सन रोड्रिगस, डॉन बॉस्को इंग्लीश मिडियम इस्कॉला तर्फेन श्रद्धांजली भेटयिल्ल्या श्रीमती आयरीन आनी कुटुंबा तर्फेन श्रद्धांजली भेटयिल्ल्या श्री ऑस्टीन, तुमचो हांव उपकार बावडटां. हांव उपकार बावडटां व्हडा संख्यान ह्या मरणाच्या रितीन वांटेली जाल्ल्या बाप महेशाच्या इश्टा मित्रांचो आनी अभिमानीचो उपकार हांव बावडटां. आमचो सहायक फिर्गज याजक बाप अश्विनाचो म्हज्या अनुपस्थितींत ह्या कश्टांच्या वेळार सयत युवा याजक तरी धैर्यान सगळी परिस्थिती ताणें सांबाळून व्हेल्ली आनी तो एकलोच आसता आसतना सबार याजकांनी ताका धैर्य दिल्लें सांगात दिल्लो. मानाधिक बाप फ्रांसीस लुईस, मानाधिक बाप फर्डिनंड, मानाधिक बाप विन्सेंट क्रास्ता, मानाधिक बाप एडविन सोज बेळमाणसो, मानाधिक बाप प्रकाश मेनेझस एसपीडी आमच्या फिर्गजेचो बाप रोशन हांगासर रावोंक कितें आयिल्लो आनी दियाकोन आयवन हेर सबार याजक तुमचो उपकार बावडटां. हांव उपकार बावडटां फिर्गज गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, 18 एगोचो संयोजक, फिर्गज आर्थीक मंडळी, गवळीक मंडळी, संघटना आनी म्हज्या सर्व फिर्गजगारांचो. बाप महेश आमकां सक्तांक मोगाचो. ताच्या मरणा वरवीं आमकां कठीण दुखो बसला. बाप महेश ना म्हणल्यार आमच्यान चिंतूंक जायना. असल्या दुखाच्या वेळार एकामेका मागण्याचो आदार दिवन एकवट पांचारन आयची सर्व मांडवळ तुमी केल्या तुमकां सर्वांक हांव ऋणी जावन आसां. बाप महेशाच्या आत्म्या पासून आमी निरंतरी मागया तो हांगासरच विशव घेतलो. ताच्या फोंडाक भेट दिवया. ऑस्टिनान सांगल्या प्रमाणे
फादर गोसालासो आमी उडास काडटा फादर महेशाचोय उडास काडया ताचे तावन प्रेरण जोडया ताची सबार स्वप्नां आसलेलीं जारी करया ह्या वेळार सर्वां लागीं हांव एक उपकार मागतां बाप महेशाचो डॅडी फेडियाब आनी आवय मेटिल्डा बाय ताचे भाव मनोज आनी मोविन आनी तांचे पतीन वुनियो आनी तीं भुरगीं हांचे पासो तूं आमी मागया तांचें दूख आमच्यान वर्णूंक जायना आमची उतरां तांकां बुजवून दिवंक शकची नात पूण मागणें देवा लागीं तान कुरपा जोड दिता धैर्य जोड दिता आमी मागया आमच्या दोनूय कॉवेंताच्या सिस्टरांचो उपकार बावडटा हांव उपकार बावडटां आज सर्व तरांची मांडावळ केल्या फिजिकल अरेंजमेंट केल्या सर्वांचो कोणाची नांवां उल्लेख करिना म्हाका माफ करा सबार स्वयंसेवक सकाळीं तावन 9 वरां तावन हांगा सेवा दिवन आसात फाटल्या दिसांनी हांगासर आसले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा शुक्रारा तावन आज पर्यंत आमकां सहकार दिल्या पुलीस डिपार्टमेंट हांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा आज शिस्त सांबाळूंक कुमो केल्या आमचो स्थळीय पुलीस एसआय श्री अब्दुल खादर ताची शिबंदी सक्कट पुलीस डिपार्टमेंट तांकां देव बरें करूं म्हणटा समुदाय आरोग्य केंद्र शिरवा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावडटा सर्व म्हज्या माध्यम मित्रांचो हांव एकच भाशेंत उलयतां कोंकणींत कन्नडांत उलोवंक वेळ पावना देखून सर्व धार्मीक आनी राजकीय मुखेल्यांचो हांव उपकार बावडटां अखेर करच्या पयलें म्हजी थोडीं उतरां म्हजी थोडीं बोगणां हर एका फावटी ह्या जाग्यार रावन हांव उलयतना कळवणी करूंक उपकार मागूंक उपकार बावडूंक हांव उबो रावतलों खास करून म्हजे याचक भाव बाप महेश आनी बाप आश्विनाक विविध शेतांनी क्षेत्रांनी आयसेवायम जावंक पुरो YCS क्वायर शिबिरां दिवच्या कळमीत नातल्या सेवेक हांव शाबासकी पाठोवन उपकार बावडूंक हांगासर उबो रावतलों पूण आज म्हज्या बाबा याजकाक बाप महेशाक आदेवस मागोवंक उबो रावल्लें म्हजें दुर्भाग्यपण पूण देवाच्या कुशेक हांव खालती मान घालतां सबार सवालां हांवेंय विचारलीं तुमी विचारलीं सबारांनी तांची जाप दिली जेजूनी सवाल विचारलें म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय पूण जेजू थंयच रावूंक ना ताणें म्हळें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता आमी तितलेंच करता वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू द विल ऑफ गॉड फेडियाब मेटीबाय मोविन मनोज देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घालया म्हजी उतरां तुमकां बुजवण दिवंक शकची नात पूण इतलेंच हांव सांगतां मोरये बरी सावूद माये बरी देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घालया आदल्या आयतार आमी तेगी याजक बाप महेश आश्विन आनी हांव एक टीम जावन मुखल्या हप्त्याची योजना आमी प्लॅन केल्लें जीवन ज्योती कॅम्प मिसांव आयतार आनी वांटून काणगेल्लें कॅम्प गद्दळ्यान आमी उद्घाटन केल्लें सोमारा 7 तारखेर सांजेर आमी दोगी हांव आनी फादर महेश मंगळूर गेल्ले हांव तो ड्रायव्ह करतलो आनी वेताना मस्त गजाली आमी उलयले हांव एका कार्याक मुखेल सैर्याक आपोवन डिसेंबरांत हें कार्यक्रम फिक्स करून आमी फाटी येताना संतोशान थोडे गजाली करून इस्कॉलाचे सबार योजना ते कार्यगत कशें करची म्हूण म्हज्या सांगतलो बेस्ट स्कूल करया फादर हांवें म्हणलें येस वी कॅन कुशाल आनी हांव मंगळारा संजेर म्हाका कुवेट वचूंक आसलें तो म्हणलो फादर आश्विन आनी हांव तुका पावोवंक येता हांवें म्हणलें नाका तुमकां शिबिरा वरवीं मस्त पुरासण जाल्या हेक्टीक प्रोग्राम आसा हांव टॅक्सी घेवन वेतां कितले सांगल्यार आयकूंक ना मागीर हांवें सांगलें निमाणें जायत म्हळें 2 दिसां सगळ्या कॅम्पाचो सूत्रधार तो आसलो मिशनरी भुरग्यांच्या मेळाचो समावेश टिचर्स ट्रेनींग हाजे विशयान ताणें म्हाका वर्दी दिली सक्कट बरें जाती आसा डॉन बॉस्को स्कूल म्हणटाना उठतना बसतना एकच ताणें उलोवचें डॉन बॉस्को ताचें ब्रेन चायल्ड कितेंय कार्य जाल्यार प्रोफेशनल आपुरबायेन ताणें करचें आसलें आज शिक्षकां आनी भुरगीं शुन्यपण बघून आसात देवाचो आदार मागया डॉन बॉस्को आमचो पात्रोन आमकां मजत दिवं दी आनी बाप महेशाची स्वप्नां जारी करया ताची दाव आमी दावया हे कार्याक हांव कुवेट पावल्लो आनी पावंक येवंक जायनातल्या वेळार फाटी येताना पूण आमी दोगी येता म्हूण ताणें सांगलें तो वेळार हांवें सांगलें नाका पूण हांव मागीर सांगता म्हळें पूण म्हाका फाटी हांव बोनाडच्या फुडें तो चुपायटसान गेलो आमकां फिरगसगारांक विशेश जावन बाप आश्विन आनी म्हाका तुज्या याजक भावांक तूं सोडून गेलोय महेश हांवें महेश म्हणचे संतोशान आमी आनी त्या आघातांतल्यान भायर येवंक ना आमी कितें बघून आसा तें आमकां आमी मात जाणाव आमी सांगूंक शकना इतलेंत सांगूंक आशेता बाप महेश
तूं आमच्या पासत माग, तुजे पासत आमी मागतले हांव. आदेवस तुका म्हज्या बाबा याजक बाप महेश. थोड्यो खोळवण्यो करूंक हांव आश येता. मरणाची अंतीम रीत आमचे मंगळूरचे निवृत्त गवळी बाब चलोवन व्हरतात. उपरांत खोळणें बाब महेशाचेर अंतीम दर्शन घेवंक ना, तांणी मात्र हांगासर येवचें. तितल्या भितर 4 लायनींनी आमी सेमिस्त्रेक वेता. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां गायड करतात. बाप महेशाच्या निर्जीव कुडीचे पेटयेक संप्रदाया प्रमाणे याजक हात दितात. देखून याजक मुखार सरतले. निकेब जाग्यार सेमिस्त्रेंत एक एरिया आमी मार्क केल्या. थंय बाप महेशाची माय बाब भाऊ कुटुंबाचे लागशिल्ले सांदे इमिडिएट फॅमिली मात्र आनी थोडे याजक आमच्या वारड्याचे मात्र आसल्यार थोडो जागो आसा थंय. हेरांनी खंयसर जागो आसा थंयसर मांडावळीन रावचें. 4 लायनीकन आमी वेतल्या. बाप महेशाच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस पोरवां ब्रेस्तारा 17 तारीखेर सकाळींच्या 10 वरार हांगासर ह्या फिरगजेंत आमी आसा केला. कुटुंबाच्या तर्फेन शिरवा फिरगजकारां तर्फेन म्हज्या तर्फेन वत्तायची आपोवणी दिता. निक्षेपाची सेरेमनी जाल्या उपरांत दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक कन्नडा माध्यम इस्कॉलाच्या दनपाराच्या जेवणा सालांत आमी मागया. कोणायकी हांव विसरलो जाल्यार म्हाका माफ करा. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एकामेका पासत आमी मागया. देवाच्या भाग्यवंतानो गायन करया. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो करा. तुका आपयलो जेजू, तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो करा. सुस्नाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय. आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो करा. बहुदयाळ बापा, आमच्या बाबाचो याजक महेशाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर बरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक आमच्या याजक बाबाक साबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ततेय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवसता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती मवर्ताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवे पावून तुज्या सांगाता
आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळजीव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दयेकन आयका. बाप महेशाचेर अंतीम दर्शन घालूंक मोन आसल्यांनी देगेंतल्यान येवन मोदल्यान भायर वचें. पूण येदोळ कोणें बाप महेशाक पळयलां दिश्ट घाल्या तांणी शिदा सेमेस्त्र कुशीन मेटां काडचीं. बगलेंतल्यान येवन मोदल्या दारांतल्यान वेचें. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी रसाची तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरुसाल्या शेराक व्हरून पावो. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. आमच्या बोवा यासेका पासून सुमिया जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फडार तो रडलोय सोम्या आमची दुकां पसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें आमच्या बाबाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी.
आमच्या बापा सर्गींच्या सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या याजक महेशाची काकूळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पळोवंक ताका मोन असलें खऱ्या बोवाडतान हांगा ताका बोवाडटान तें एकवटालाय तेच परी तुज्या काकुळतेन सर्गे देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुमया मरे पात